भाई जेन्ना येयलो रवण खंवटे आमचो आमदार मिनिस्टर आणि तो येयलो आनी तेणें फावंडेशन घातलें आणि तेच्या पयलीं आमी उलयल्ले केन्ना उलयले जेन्ना इलेक्शन जाल्लें भाई आमचो निवडून येयलो तेन्ना आमी उलयल्ले आमकां पार्कींग जाय खूद आमी सांगलेलें ते पार्कींग जाय आपूण करता म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लें करता म्हणून त्याच बरोबर आमची शॉपाय आमकां बांदून दिवंक जाय आपूण दिता न्हू दंड म्हणून सांगलेलें आनी तशेंच तें धरून तो तेणें ते फुडाकार घेतलो आमी तांकां पयलीं प्रोत्साहन दिल्लें मेन म्हणजे आमी खरें उलयता आमी ह्या कार्यकर्त्यांनी खूब हें केल्लो ताका म्हणजे आमकां त्रास जाता हांगासर ते शॉपाकूय आमकां त्रास जाता आनी पार्कींग जर पार्कींग येयना जाल्यार आमचें कांय जावचें ना चलचें ना आर्थीक वेव्हारूय आमचें संतुलन बिगाडटलें म्हणजे पयशांचें आर्थीक वेव्हार आमचें बिगाडटलें अशें सांगलेलें आनी ते त्या बरोबर भाईन आयकलेलें आनी तशें करून फावंडेशनूय हालीं तें घडलें तें फावंडेशन घातलें तेच्या नंतर एक शॉर्टकटूच उलयता तेन्ना फावंडेशन घालतना उलयल्लो तुमकां शॉपूय दितलो आपूण आनी हें पार्कींग तुमचें चालू करतलो आतां तुमकां बेगीन स्टार्ट कर आनी 4 म्हयन्या भितर तुमचें कंप्लीट करून सिजनाक तुमकां स्टार्ट करपाक जाय हें आपूण आश्वासन दिता म्हणून अशें सुद्दां उलयल्लो आनी ना जाल्यार मिडियाचेर चॅक करूं येता उलयल्लो भाई उलयल्लो त्याच बरोबर भाई खरें ठरलें आमकां पटन येयलें आमकां गांववाल्यांक सुद्दां पटन येयलें खरेंच भाई हें उलयता आनी खरेंच करता जिद्दीचो आहा अशें म्हणून आमकां सगळें आदोन येयलें आनी मिनिस्टरानूय आमकां प्रमोद सावंता खाली तेच्या मार्गदर्शना खाली आमकां हें खरेंच लाभ मेळटा आमकां उलोवंक गेलें हे आतां अडथळे येयले तुमी आतां उलयल्या प्रमाणे आतां हे कितें म्हणटात ते एक चार जाण तीग जाण हे गांवांतले न्हू ते आतां पळोवंक गेल्यार गांवांतलो कोण आहा ते सगळे कोण भायलेच आहा हे 2-3 जाण तेचेर धरून ते गृहीत धरूंक जायना सरकारानूय म्हणून गृहीत धरूंक जायना तेंचें कांय आयकोंक जायना कित्याक उलोवपाचें ते अडथळे ते येतात न्हू ते कितें कसलें कारण आसतलें तेंचें ते आमी उलोवंक शकना कळना आमकां हे कितें एक बादा हाडप म्हणजे एक अडथळे हाडप पळोवंक गेल्यार बऱ्या कामा खातीर हे हांगा न्हू मांद्रे मतदारसंघांत जर भायर पेडण्या आतां वाळपय सांखळी हे लोक इतलो न्हांवपाक येतात हे आतां मे म्हयन्यान स्टार्ट जातले हांगासर गर्दी जाता लायनीक गर्दी पडटा ती पळोवन सुद्दां ते भाईन सुद्दां आपूण पळयल्लें सो तेचे नंतर तेणें डिसिजन सुद्दां घेतलेलें हे खरेंच डेवलप करपाक जाय हे लोकां खातीर हें करपाक जाय आनी ते लोक सुद्दां उलयताले कितें रे तुमच्या गांवांत आतां इतलें आहा आमकां बसोंक एक आदार ना एक आमकां भितर भोंवपाक पार्कींग ना हें कितें रे मोल तुमचें आमी उलयल्लें भाई आमी सांगलेलें आमची जीद हारून खंय हे भाई आमचें करतले खंय रे तुमचें आजुनूय ना मरे करतले म्हणून अशें सुद्दां आमकां तो विचारता हे लोक फोंडा सायडीचे सुद्दां हांगासर न्हांवपाक येता पयसलो लोक येता आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की जेन्ना मार्च एप्रील मे हे 3 म्हयन्यांक इतली गर्दी जाता हांगार गाडी बसून पार्क करूंक जायना त्या खातीर आमी इतके जिता कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां एक पार्कींग करून दी मातशी म्हणून गाडी एक जर शॉपा फुडल्यान जर हाडून दवरली गाडी न्हू जाल्यार आमी तांकां सांगूंकय शकना की गाडी काड म्हणून तूं कळ्ळें मागीर लोक जर हाडून दवरले बेश्टे जाल्यार सगळी फूल पार्किंगूच थंय जाता एक दवरली गाडी जाल्यार सगळे पार्किंगूच जाता त्या खातीर आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की आमकां पार्किंग जायी म्हणून ओके भाई माझा एकच गांवांतल्या सगळ्यांक पार्किंग जाय कोणाक नाका अशें ना जर नाका अशें आशिल्लें न्हू लोकांचो उपज जातलो लोकांचो कोणाचो उपज येयलो ना सांगपाक दाखोवन दिता हे 4 आमी वळखना कोण ते भायले 2-3 जाण ते कळना आमी वळखना तेंकां हे भायले आमच्या गांवचे कोण आहा थंय कोणूच ना एक दाखोवपाक गेल्यार आमच्या मिनिस्टरान सुद्दां पळोवंक जाय कोण आहा गांवांतलो कोण ना मांद्रे मतदारसंघांतलो कोणूच थंय उबो ना हे भायले आमी वळखना रे म्हणजे तुमचें अशें म्हणणें आहे की तुमकां स्थानिकांक जाय पण कोणतरी येवन विरोध घालता अशें तुमचें म्हणणें आसा पण तुमकां लोकलांक तेचे कांयच प्रॉब्लेम ना आमकां काय प्रॉब्लेम आमकां पार्किंग जाय आनी आमकां शॉप आमचें पट चल्ल्या पुरो हे इम्पॉर्टंट आहा ओके Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.